दिवचल मतदारसंघात येवपी नानोडे वाठारात फाटल्या आयतारा एकाच दिसा चिरेखणीत आणि कॅनलात बुडून दोग भुरग्यांक मरण आयिल्ले। नानोडे वाठारांतले चिरेखणीचेर न्हावपाक कायमची बंदी घालची अशी मागणी मनसून पूर्व कामांचो आढावो घेवपाक बुधवारा दिवचले आयोजित केल्ल्या बसके वेळार फुडें आयिल्ली। ताचे उपरांत आतां पुलिशेन नानोडेच्या चिरेखणी कडेन सुचोवणी फलक लायला। मजगतीं आयतारा थळाव्यांनी चिरेखणीचेर साचिल्ल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी हेर कोयर एकठांय केलो। ज्या जाग्यार आमी आसा खण आसा ह्या जाग्याचेर खुबशे भुरगे येता आनी उडयो मारता आनी बुडटात। त्याच जाग्यार आयज हो जो आमी कचरो लागीं केला तो किशोरान आमच्या इनिशिएटिव्ह घेवन सकाळच्यान आमी जवळ जवळ 9 सुरवात केली ते आतां 1 जावपाक येयलात। आमी 3-4 वरां हो क्लिनलीनेस ड्रायव्ह चालू केला। आमच्या वांगडा संजय आसा, श्याम आसतलो, आमचो हर्षल आसतलो। हो कचरो आमी फाल्यां पंचायती कडेन सुपूर्द करतले आनी हांव अपील करता सगळ्या पालकांक कडेन आनी भुरग्यांक कडेन अपील करता की तेंच्यांनी ह्या जाग्यार न्हावपाक येवपाचें न्हू, कित्याक तर तांकां अंदाज कळना आनी वयल्यान उडी मारून सकयल आपडल्या उपरांत तेंचो जीव वयता। पालकांक खास करून हांव आवाहन करता की तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांचेर लक्ष दवरचें। तशेंच गोवा पोलिसांचें हांव अभिनंदन करता, तेंच्यांनी हो हांगा एक बोर्ड लायला आनी हो ड्रायव्ह सक्सेसफूल करपाक आमकां मदत केल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।